इशू कितें घेवन येयलो तुका? ऑनरेबल MLA आयिल्लो विरेश बोरकर. सो थोडे तेंचे ग्रिवन्सीस आसा. सो इम्पॉर्टंट ग्रिवन्स कितें आसले की विलेज पंचायत कुर्का बांबोलीम हेंच्या ज्युरिस्डिक्शनाक एक थोडी 5-6 घरां आसा विच इज क्लोज टू द मिलिटरी सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर. सो त्या घरांक अजून प्रॉपर रस्तो ना, एक्सेस ना. आणि ती लोकां फॉर लॉंग दे हॅव बी मेकिंग अ रिप्रेझेंटेशन टू द पंचायत की आपल्याक थंय एक बरो रस्तो बांदून दिवचो म्हणून. सो फार मिलिटरीची प्रॉपर्टी आसा तितूनसून तांकां एक ऑल्टरनेट एक्सेस अवेलेबल करून दिला. पण मिलिटरीन तांकां सांगला की दीस एक्सेस कॅनॉट बी परमनंट. आणि एक लेटर केला की एट वन पॉयंट ऑफ टायम की तुमकां हो एक्सेस बंद जातलो आणि पंचायत किंवा गव्हर्मेंट किंवा कलेक्टर किंवा PWD हेंच्यांनी तुमकां एक प्रॉपर रस्तो बांदून दिवंक जाय. सो ह्या बाबतीन म्हाका दिसता फाटल्या असेंब्लीन सुद्दां MLA साहेबान हो इशू रेज केल्लो. सो देर आफ्टर आमची रिस्पेक्टेड कलेक्टर दे टूक अ मिटींग ऑफ PWD, मागीर हावसिंग बोर्ड आणि इवन आमचो VP सेक्रेटरी. आता हावसिंग बोर्ड कित्याक तर हावसिंग बोर्डच्या प्रॉपर्टींसून तांकां एक नवो रस्तो दिवपाचो प्लॅन आसा. मदीं आमच्या पंचायतीचो इशू जालो की तेंचे कडेन एडिक्वेट फंड्स आसा की ना रस्तो बांदपाक. सो मागीर त्या कलेक्टराच्या मिटिंगेन ठरलें की सपोज पंचायती कडेन फंड ना देन दे कॅन ऑलवेज आस्क द PWD की तुमी बांदून दिवा की बिकॉज तेंचे कडेन अंडर सडक योजना बी सफिशंट फंड्स आसता. सो आतां दे हॅव रिक्वेस्टेड की एटलिस्ट पंचायतीक